Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोंयांत इस्पितळां आनी क्लिनिकाच्या वैजकी कोयरा वेल्याचे 12 वाजल्यात. सरकारी न्ही प्रायव्हेट इस्पितळां आनी क्लिनिकांक नितळसाणीचे देख दिवपाचे जीएमसीच्या सगळ्यान पाश्ट दशा. जीएमसीन कोविडाचो कोयर, बायोमेडिकल कोयर, वैजकी कोयरा प्रबंधनाचे 12. 13 जानेराक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टिमीन जीएमसीचे इन्स्पेक्शन केल्ले. कितल्या म्हयन्या फाटीं प्रुडंटान एक्सपोज केल्ली तीच परिस्थिती अजून तशी सरकार सुधरना. संबंधित स्टाफान इन्स्पेक्शन टीमीक माहिती दिल्ले प्रमाण कोविडाचो कोयर इन्सिनरेटरान भरून वतात. युटिलिटी एरियान सुवात उरिल्ली ना. इन्सिनरेटर वाठारान येवंक जीएमसीचो स्टाफ तयार नाशिल्लो ते पळयल्यार थंय वचत जाल्यार थंय बसून दुयेंसां बातपा इतली परिस्थिती आसूये म्हूण टीमीक दुबाव. सांताक्रूजचे टीबी हॉस्पिटल आनी मांडूर हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीन विलो लावंक म्हूण बायो वैजकी कोयराच्यो राशी पडटा. मात जीएमसीचो स्टाफ इन्सिनरेटराची परिस्थिती कितें ती सांगूंक पासून तयार ना. जीएमसीच्या कोयरा विल्याची दशा पळोवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कांय शिफारशी केल्यात त्यो अश्यो: जीएमसीच्या वाठारांतलो बायोमेडिकल कोयराच्यो राशी काडपाच्यो आनी राशी पडिल्ल्यो बायोमेडिकल कोयर कुणय बायोटीक वेस्ट सोल्युशन कंपनीक दिवपाचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.